welcome. You're watching DBTV and in your own show Goinkaracho Awaz. And today we have with us Aam Aadmi Party's General Secretary Pradeep Padgaonkar. Welcome to the show. Hello. Pradeep, सगळ्यांत पयलीं मातशें आमी फाटल्यान या आनी गोंयान जे गोश्टी घडटा तातूंतलो एक म्हत्वाचो विशय जो मातसो थंड जालो आनी तो म्हटल्यार सनातन संस्थे बद्दल जी सगळ्यांक भीती आशिल्ली आनी इंडिया टुडे ह्या चॅनलान एक्सपोजे केलो. दे केम अप विथ एन एक्सपोजे वेर ऑफ पुलीस ऑफिसर्स claimed that they were under pressure not to go against the organization. You all also issued a press statement, but beyond that there was nothing even from a party like Aam Aadmi Party. Why? See, we don't have a single MLA in assembly. There are different types of protests have been done on different issues. कितलेशेच issue आम्ही हातान घेतले, ताजेर protest केले. We even marched into the Maharaja extension केल्ले रस्त्यार, footpath occupy केली. We marched in there about 40-50 volunteers and compelled the government to remove same time. But every time this doesn't work, because when a person who has links with the Sanatan Sanstha and he is holding nearly the number 2 position or number 3 position in the cabinet or in the government, things are very difficult. तुम्ही मारा बोव म्हणतात ते आमका काय पडलें ना. So are you saying की ह्या ऑर्गनायझेशनाक गोंयांत कितें ह्या देशान कोण कांय करूं शकना? ना, आमी बंदी मागल्या. जर ते थोड्यांक आतां मनोहर पर्रीकारान फाटी बंदी घाल्ली की अमको मनीस रिलीजियस लिडर्स गोंयांत येवपाचे शकना आनी त्यांची प्रत्येक फावट ती एक्सटेंड करीत आसात, तर वाय इट इज नॉट इवन थॉट ऑफ जावं ताजेर विचार सुद्दां कित्याक करिना सरकार सनातनाचेर बंदी हाडपाची, जावं डिस्कशन कित्याक जायना? तर हाजेरसून कळटा की जो एक मंत्री भितर आसा ताजे सारखे लागे बांदे आसात थंय, ताजी घरकान थंय पोस्ट ऑफिस बेरर आसा, ताका लागून सगळे चेपता. जेन्ना एक PI जावं ऑफिसर लेवल पुलीस आपल्या डिपार्टमेंटाक कळयता की येस इट हॅज टू बी बॅन आनी ती फायल परती सकयल येता, ताका आनी तूं कांय करूंक शकना. So these are part of political coalition compulsions the word. It is actually not accepted, not appreciated, but it is happening, and this is what our today's government is. So this is the fate of the people, this is what voters have asked for. So वोटरांनी मागून घेतला ते तांकां मेळटा. कितें म्हणटा की भात जे तूं रोयता न्हू, कसलेंय पीक काडटा तेन्ना समज तूं एक ज्योती लायता जावं दुसरें कसलें लायता, त्या प्रमाणे तुजे भात येतले. तूं जर तांबडी भाजी लायता तांबडी येतली, ग्रीन भाजी येवची ना. सो लोकांनी वोटरांनी तांकां निवडून हाडल्या. 4 टर्म येवपी मनीस हे थोडे. सो तुवें पीक म्हटल्या उपरांत एक ताजे वयल्यान तुमकां फुडें व्हरता. सांत इस्ते आयलंडार कल्टिवेशन परत सुरू जालें. आप issued a press statement wherein तांच्यांनी क्लेम केलें की आप volunteers were involved. इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा एक प्रेस स्टेटमेंट लोकल्सांनी इश्यू केलो की खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आमच्या एफर्ट्सांचो कितें म्हणटा तें गैरवापर करप ना, एंड should not take credit for what we have done as a collective, the villagers have done. How far do you think AAP did the correct thing by, just because a few of their volunteers were involved in it, but taking credit for the efforts of the villagers? जर तूं आमचो प्रेस नोट वाचशी न्हू, की nowhere it is said that AAP has done it. आता as a journalist you will also appreciate that every channel or every newspaper has its own identity and they do the title or subtitle as per their understanding. आमचो प्रेस नोट कितें म्हणटालो, AAP volunteers have done a contribution to revive the farming in Sant Istewa. आमी अशें कित्याक म्हणलें की हाजे पयलीं आमी केन्ना उलोवंक ना, हाजे पयलीं आमी Sant Istewa विजिटूय करूंक ना. जेन्ना हो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जालो आनी आमच्या एका मेन व्हॉलंटियरान तो केल्लो, फुडें व्हेलो, थंयची पंचायतीनूय आमचे थोडे व्हॉलंटियर आसात. सो दोज ऑल पीपल हॅड अ प्रेस कॉन्फरन्स देर वेर आमी एक शब्दूय उलोवंक ना. पूण जेन्ना मागीर प्रेसाक जेन्ना ब्रिफींग दिवपाक, फिल्ड्स दाखोवपाक, हें करपाक तें करपाक कशें केल्लें तें दाखोवपाक घडलें, त्या टायमार एल्विसान व्हेरी क्लियरली विचारलेलें की आपूण
आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियरीन केला हें उलोवं काय म्हणून, एंड इट वॉज एक्सेप्टेड. ते रिकॉर्डिंगूय थंय आसा. ते जर आयकत न्हू कोणूय, तो जो मनीस आतां पळय ऑब्जेक्शन करता त्या मनशान थंय उलयतना बॅकिंग केला की या उलय रे, आमी फुडल्या दुसऱ्या गांवांनी सुद्दां आम आदमीच्या पार्टीच्या नांवान करुया, हें तो क्लियर उरला. पूण फुडें कितें जालें, कित्याक जालें, इट इज अ हिस्ट्री, वी डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन दॅट. बट वी हॅव नेवर टेकन क्रेडीट, आम आदमी पार्टी हॅज नेवर टेकन क्रेडीट फॉर वॉट वॉज डन इन सांत इस्तेवाव इन फार्मिंग डेव्हलपिंग. म्हणजे जे पडीक जमीन आसली ती वापरली. वी एप्रिशिएटेड दॅट, अँड since our volunteers had worked in that, we had said our volunteers worked. But their objection was to one channel saying it AAP revives. We have never said AAP revives. आता त्या चॅनलान जर अंडरस्टँडिंग करून तशें केला जाल्यार we are not to be blamed for that. Since the issue of land in Goa being scarce and time and again it's raised, की भायले येवन हांगासर गोंयची land, they want to assert the Goan land. At the same time now, the AAP has, over the last few weeks, come very openly accusing politicians of usurping land, and very specifically to point out at the Alwara land issue, the amendments that have been done. Vishwajit Rane, just a couple of days back, he said that I will demand that the rates be dropped. What is the say of Aam Aadmi Party now on this issue? म्हाका एक पयली कळना की गव्हर्नमेंटाच्या कॅबिनेटान 5 मंत्री आसात जावं 8 मंत्री आसात. त्या मंत्र्यांचो एका मंत्र्याचो एक स्टँड जातकूच जेन्ना आम आदमी पार्टी सारकेलो आवाज करता तेन्ना दुसरो मंत्री कित्याक उलयता, पयलीच हो मंत्री कित्याक उलोवंक शकनासलो. दीस आल्वारा लँडाचे हे भयंकर भानगड आसा. एक मातशे फाटी वतात आमी एक 20 वर्सां पयलीं जाल्यार गोंयान पयलीं लँड डीलर एकूच मंत्री आसतालो, जो बाबूश मसारात, आनी ताणें सगळें तालिगांव काबार केला. आतां दुसरे कडेन सांताक्रूज पावला हे ताचेर आरोप जाताले. आयज गोंयच्या मंत्रिमंडळान 2 मंत्री आनी एक ऑफिस बेनरूच म्हणया मंत्रिमंडळान नासलो तरी तो पदार आसा, रिस्पेक्टेड पद आसा. हे 3 जाण मेळून गोंयच्या जमनीची कशी वाट लायता ते सगळ्यांक खबर आसा. नांवां घेवपाची गरज ना. ब्रह्मा विष्णू महेश म्हणल्यार सगळें कळटलें कितें पळय तें. आल्वारा प्रॉपर्टीची येदी व्हडली भानगड आसा की ही जाणट्या कडल्यान, पणज्या कडल्यान, आज्या कडल्यान, चेड्या कडल्यान नातवा कडेन पावल्या. तांचे कडेन डॉक्युमेंट आसूं नासूं ती इतले वर्सां तांचे कडेन आसा. आयज तुमी तांकां पयशे भरून ती नांवार करप म्हणून कित्याक सांगता? हें सगळें सेटिंग आसा. जेन्ना तुज्या नांवार करप मागीर तुका थोडे एक्स्ट्रा पयशे घेवप आनी ती व्हडल्या बिल्डरांक दिवप, आनी व्हडल्या बिल्डरांक भायल्यान हेच सगळें. सो अल्टिमेटली तुमचो आरोप हो की हे जे सगळे अमेंडमेंट्स जाता, लँड इश्यूज, आल्वारा लँड जावं किंवा आनी दुसरे जे TCP एक्टान जे अमेंडमेंट्स आयल्या ते सगळे अल्टिमेटली इज टू only benefit themselves, only to benefit themselves. Either they do constructions or they keep the property from themselves, or they will give it to some outsider म्हणटा तशें तूं दिल्लीवाले, मुंबईवाले. हांकां दिल्लीवाले, आमकां ते दिल्लीवाले म्हणटात पूण बाकीच्या कामांक आमकां दिल्लीवाले उपकारता. दिस इज द फनी थिंग. सो in this context when you say दिल्लीवाले हांकां ते उपकारतात, at the same time जे IT parks recently the AAP took a press conference in which they said why the government is coming up with a new project, why don't they go for the previous IT habitat project. कितें आसता की एक म्हाका सांग की जो आमदार जावं मंत्री आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तरी चड काम करूंक सोदता, इन्स्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट इन हीज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी, वाय इज रोहन पौंटे गोइंग टू सांताक्रूज? सो आमी थंयसर तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतना क्लियर एक मॅप दाखयल्लो, टाउन कंट्री प्लॅनिंगाचो मॅप दाखयला. तातूंत दाखयता की तो प्रोजेक्ट खंय येतलो, कुशीक तळें, आनी फाटल्यान आल्वारा प्रॉपर्टी केदी व्हडली आसा. सो फक्त ह्या आल्वारा प्रॉपर्टीचेर कब्जो करून तो मागीर खंयच्या तरी बिल्डराच्या गळ्याक घालपाचें हें सगळें चल्लां. हो सरळ दिसा ती ग्राशियसीने आरोपूय केला. सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा हे सगळें जे कितें जावपाक लागला हे फक्त आनी फक्त लोकांची प्रॉपर्टी हडप करपाची कामां. म्हणजे तांकां खबर आसा की हो गव्हर्नमेंट चड करून टिकतलो ना टिकतलो, पण जो पर्यंत आपुणूय आसा फाल्यां हे परते निवडून येतले ना येतले, कित्याक आतां लोकां मदीं खूब जागृताय जावपाक लागल्या. सो तांकां आतां भंय आसा. सो आसा तो म्हणसर काबार करून सोडया हें सगळें. When AAP says that they are people's party, they are for the people, AAP लोकां खातीर हातून कशें मदत करपाक लागल्या? लोकां खातीर आमी लोकांक फक्त जागे करूंक शकता, लोकां मदीं जागृताय करूंक शकता. आमी कोणाक पयशे दिवन वोट विकते घेवंक शकना. दॅट इज अगेन्स्ट आवर प्रिन्सिपल ऑल्सो अँड वी कॅनॉट अफोर्ड इट ऑल्सो. सो जेन्ना लोक मत घालतलो तेन्ना फुडले फावट तरी लोकांनी चिंतूंक जाय की बाबा आमी हे पयशे घेवन वोट घालता
ते पैसे खंयसून येता, कित्याक आमकां पैसे दितात, वोट घालपाक पैसे दिवपाची गरज आसा काय कितें? आणि जर आम आदमी पक्ष, एक्झाम्पल तुका सांगता, वेन आय कॉन्टेस्टेड इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, I have not spent more than 3 lakhs, officially and unofficially also. तू चेक करू शकता कशें, कित्याक आमचो पार्टीचो फंडूच नासता. आमकां ज्या प्रमाणे आमचे व्हॉलंटियर असतात ते आपूण एक आपले पयशे म्हणून च्या पाणी घेताले, अशा तरेन आमी काम केलां. आणि एक 1,500 लागीं वोट घेवंक शकले बाय स्पेंडिंग 2,000, 2 lakhs or 3 lakhs. सो अशे परिस्थितीन लोक वोट घालपी आसा. लोकांमध्ये आमी जागृताय करता. वी आर क्रिएटिंग एन अवेअरनेस की यू आर फॉलिंग प्रे टू this unnecessary temptation तुमका दिता पहिले. Again on the land issues itself, आणि एक मेजर जे लँड सब करपाचे इश्यू तुम्ही परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तातून उलयला ते पयर ताजे बरोबर थोडे फार्मर्स तुमचे बरोबर आशिल्ले. सम ऑफ द फार्मर्स, वन ऑफ द फार्मर्स इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ थ्रेटनिंग दॅट इफ द गव्हर्नमेंट डज नॉट इंटरव्हीन आय विल कमिट सुसाइड अलॉंग विथ माय फॅमिली. आणि ते म्हणतात आम्ही कसरवाड्याचे जे फार्मर्स आसा जांचे 15,000 तांच्यांनी क्लेम केला की फ्रूट बेरिंग ट्रीज व फेल डावन व काडटा. हातून असले जेन्ना गोष्टी घडटा, आम आदमी पार्टी केम इन टू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द व्हेरी मॅसिव्ह प्रोटेस्ट इन दिल्ली इन द year 2012. ताजे उपरांत वी सी दॅट अरविंद केजरीवाल अँड द होल ग्रुप कम्स टू द पिक्चर. बट recently, we do not see Aam Aadmi Party with so much of force, not just in Goa but across the country. Why so? No, as far as Goa is concerned, आता मोपा जेन्ना ट्री कटिंग चालू आसा म्हणून आमकां कळ्ळें की आमचे 40-50 व्हॉलंटियर मोपा गेले. वी वर अलाउड एंट्री जस्ट इनसाइड द गेट, पूण तांचे जे मागीर थंय ऑफिस कॅबिनेट्स आसा पळय ताच्या फुडें आमकां भितर वचपाक दिवंक ना. आमकां गॅरंटीड खबर आसा भितरल्या सोर्सेसान सांगला की भितर ट्री कटिंग चालू आसा, दो कोर्ट ऑर्डर आसा की ट्री कटिंग बंद करा म्हणून. सो जेन्ना आमी थंय बोवाळ केलो मागीर आमकां भितर वचूंक मेळना. पूण आमी नेक्स्ट 2 दिसां भितर आमी GMR ऑफिसान गेले, परते 40-50 लोक. सो अशें ना की आमी फक्त प्रेस नोट काडला, आमी गेल्या थंय पर्सनली गेल्या. सो दॅट इज वाय दीस फार्मर्स फ्रॉम तुळसवाडी इन कासारवाडे दे गेव अ डिस्ट्रस कॉल टू आम आदमी पार्टी की आमकां कोणूच पावना. आम्ही भंडारी समाज, आम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ते, आपण एकटो तो मयेकार काय कोण तो बूथ प्रेसिडेंट आसा, पण आमकां थंयसून कोणूच सपोर्ट करना कित्याक सगळे थंय विकते गेल्ले आसा, सगळे सेटिंग केल्ले आसा पयशे. सो इट वॉज अ डिस्ट्रस कॉल, SOS कॉल टू अस. सो आमचो सिद्धार्थ कारापूरकर जो ऑलवेज एनवायरमेंटलिस्ट एज अ सोशल एक्टिविस्ट लीडर, तो गेलो थंय पर्सनली अँड ही इन्फॉर्म्ड सम मिडिया टू कम अँड सी वॉट वॉज रियली हॅपनिंग. बट सॅडली नोबडी हॅड कम देन. सो देन त्यांचे ते पण इतले की त्यांचे दुःख असे की 15,000 सुमार झाडां जी पणस, काजू, तरेतरेच्या आंब्याची झाडां फक्त 30 कापल्या, म्हणजे तांचे पोटार सारको पांय दवरला. सो देर वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव्ह. एक पुलीस कंप्लेंट केली आमी आणि तांकां मिडिया मुखार हाडले, पणजे हाडचे पडले कित्याक नो वन वॉज अवेलेबल इन दॅट विलेज. आणि वी वर सॅटिस्फायड दॅट इट हॅज टेकन अ कॉग्नायसन्स, ताची लोकांनी हे घेतल्या police complaint झाल्या and आता आम्ही most probably we will approach the court also. Okay. So while you are saying that तुम्ही असं केला, एक महत्वाचा इश्यू जो अजूनही कंटिन्यू करता आणि ते दॅट इज अटॅच टू गोवन्स फूड हॅबिट आणि ते म्हणतात ते नुस्तें फॉर्म्युलिन इश्यू अजूनही ताचो काय म्हणजे समाधानी तसो म्हणतात तसो अजून आउटपुट येवंक ना. नाव द Fish Wholesalers Association has demanded ki tumi Iowa Fernandezak tumi the officer who had initially was this whole scam and scandal manu shakta to make her the in charge of all the testing laboratory across all the markets in Goa. Aam Aadmi Party time and again has spoken, but on these new developments, how do you see that where the two ministers are very firm ki hoy फिश इम्पोर्ट जावची ना आणि ॲट द सेम टायम गोंयकार आपले जे स्टेपल फूड डायट आसा हातूंतल्यान तांकां पयस समवेर इज गोन अफेक्ट इज ऑलरेडी अफेक्टिंग देम. ॲट द सेम टायम द टुरिझम इंडस्ट्री हॅज स्लोली बिगन टू गेट अफेक्टेड. सो हाऊ डज द आम आदमी पार्टी प्ले इट्स रोल इन ट्रायंग टू ब्रिंग अ नॉर्मल सिच्युएशन इन दिस? First of all, I want to say that government has failed. Government has totally failed in
getting back the confidence of the customer, म्हणजे consumer as far as fish is concerned. ज्या टायमार आयवान एक रिपोर्ट केलो, तो रिपोर्ट थंय इंटरव्हेन करपाक मौलानाचो हात आसा, तर मौलानाक इतलो ताकदवान कोण आनी कित्याक हो पयली प्रश्न कळना जालो. सो ऑन दॅट बाकीचे खूब आमी सगळे ऑलवेज वी आर ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द पब्लीक आनी आमी दाखोवन दीत आयल्या की आयवान जें काम केलां की इट वॉज रियली गुड काम. आनी जेन्ना आमी मागलेले की नुस्तें जें आमचें लोकल नुस्तें आसा तें तुमी पयलीं लोकांक पावया, कित्याक वी हॅव सीन दॅट सबसिडीज गिवन फॉर ट्रॉलर्स, डिझल, नेट्स, हें तें. सो नुस्तेकार भावांक जितली मदत जाता त्या पयशांतलें नुस्तें तुमी गव्हर्मेंट एक्सपोर्ट करता पळय, तो एक्सपोर्ट करनासतना लोकांक हांगा खावया. हो विष्णू वाघान असेंब्लीन आसतना 2-3 प्रश्न उपस्थित केल्लो की नुस्तें आमकां सबसिडी दिवन सुद्दां कित्याक म्हारग मेळटा, विसवण जनरल पब्लीक कॉमन मॅन कित्याक खावंक शकना. हो खुबदां इशू विष्णू वाघान 2-3 तरी काडलेलो म्हाका याद आसा असेंब्लीन, एकाच सेशनान 5 वर्सां. पूण तेजेर केन्नाच सरकारान कांयच पावल उखल्लें ना. आनी आतां जे पळोवंक गेल्यार असो आरोप जाता की हे फॉर्मलीन विकपी नुस्तेकार प्रत्येक आमदाराक मंथली हप्तो पावयतात. नॉट ओनली व्हेरी फ्यू सिलेक्टेड एज इट इज सेड, आमकां रिलायबल सोर्सिसान सांगला की एवरी MLA गेट्स ए शेअर. सो कोण आवाज काडिनासलो, कोणाक खबर नासली की खरेंच इतले जीव घेवपा सारकेले भितर कृत्य चालला म्हणून. सो आतां जेन्ना अजुनूय गोंयान फॉर्मलिन लेस्ड फिश इज बीइंग इम्पोर्टेड इन गोवा अँड इज बीइंग ब्रॉट इन गोवा. सो नाव सिन्स दे हॅव स्टॉप्ड व्हेकल्स, ते इन्सुलेट व्हेकल आनी कितें म्हणटात ते त्या खातीर थोडो चॅक आयला. पूण आतां जर तूं बारीक पळोवंक गेलो जाल्यार हे दोग मंत्री विश्वजीत राणे आनी विजय सरदेसाय अकस्मात बंदी हाडपाचेर ना आमी इतले स्ट्रिक्ट करतले हे ते अकस्मात उलोवपाक लागल्या की वाय दे डीड नॉट रियलायज द सेम थिंग 15 days बॅक ऑर 1 month बॅक. ह्या 8 दिसांक जे उलयता हे तेंच्या कडसून 1 म्हयनो पयलीं लोकांनी अपेक्षीत आसलें की अशें उलोवंक जाय, हें एक्शन घेवंक जाय म्हणून. तेन्ना कित्याक जायना, तेन्ना तेंचे जर तुमी स्टेटमेंट पळयशात वेगळे तरेचे आसताले स्टेटमेंट. आनी हो मौलाना जो आसा इब्राहिम, तो हू इज ही टू मेक स्टेटमेंट्स की आमकां हें करात, इफ यू हॅव गिवन अ डायरेक्शन अमकें कर, अमके FDAच्या रुला प्रमाणे काम कर, ही हॅज टू फॉलो इट. So on this particular point that the wholesalers should follow FDA rules. Yes, definitely. You are with the government, yes, as stated by. Yes, आमी better opposition करूंक जाय म्हणून opposition करिना. It whatever is demanded by the government to see that people are safe, consumers are safe, so that has to be followed. And how do you think that the confidence with regard to fish can be brought back, because people are still scared? Yes, people are scared. प्रत्येकाक आता खबर आसा. इवन आता कालूच खंय तरी एका चॅनलान बातमी केल्या की एक जाणटो उलयला की तो म्हणटा की इवन बाकीच्यो भाज्यो बिज्यो FDAन ते सगळ्यो चॅक करूंक जाय, आता रेड मारपाक जाय, कित्याक ते वखदां मारून पिकयतात म्हणून, वीच एवरीबडी नोज अवेअर ऑफ इट. दुधान खंय तरी मिक्स जाता, खंय की स्टॅटिस्टिक्स जाले इंडियेक अख्ख्या इतलेंच दूध प्रोडक्शन जाता आनी इतल्यो पोतयो खंयसून भायर सरता कारण. सो ऑल दीस, बट दीस हॅपन्स विथ पॉलिटिकल सपोर्ट. पॉलिटिकल सपोर्ट ना, तुका जर कोण तरी माथ्यार तुजे हात दवरिना जाल्यार हें जावंक शकना. सो FDA इज नॉट द बापूय. FDAच्या वयर जो मंत्री आसता न्हू, ताचें काम आसता की लोकांक सुरक्षीत बरी भलायकी दिवची. आम आदमी पार्टी, दिल्ली गव्हर्नमेंट भलायकी खातीर कितलें काम करता तुमकां खबर आसतलें. तेंच जर हांगा काम केल्लें न्हू जाल्यार आयज खूब वेगळी एक आमकां पळोवंक मेळपाची सिस्टम. तुमी दिल्लीचो उल्लेख केलो म्हणटा, एक गोश्ट जी विचारपाची आसा की विजय सरदेसाय हांच्यांनी एक आरोप ब्युरोक्रेसीचेर केला that they are insensitive and therefore a lot of things do not function smoothly. Aam Aadmi Party faced the same issue with Arvind Kejriwal, and later on there was a case which went on because of the bureaucracy and alleged assault on one of the senior IAS officers. Is it that the politicians and bureaucrats never get along each other when it comes to such circumstances? ना, दिल्ली आणि गोंया जमीन आसमानाचो फरक आसा. विजय सरदेसायान हो जो स्टेटमेंट केला की इनसेन्सिटिव्ह बी, तो ही हायडिंग इज ओन, म्हणजे कर्तबगारी आपली जी चुकल्या जो तो करूंक शकना ते तो लिपोवपाक अशे आरोप करता. दिल्ली पोझिशनूच दुसरें आसा. फर्स्ट म्हणजे तो जो लेफ्टनंट गव्हर्नर आसा, ही वॉज हॅव्हिंग कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना कितें जर सपोर्ट केलो जाल्यार थंय तांकां धमक्यो मेळटाल्यो
through governor or through a PMO's office, which is not happening in Goa. Goa is a full-fledged state. CM मनोहर पर्रीकर सारकेलो मनीस तू म्हणूंक शकता की ताका खंयचो तरी एक ऑफिसर परते सांगतलो आपूण हें करिना म्हणून. दिस विल बी ए न्यूज हेडलायन आसतली खंयच्या तरी चॅनलाक जावं पेपराक. Moving on to the next issue, and which is now currently Sarko Church in Parat Ekda Aila, and that is about casinos. And just on Diwali day, we see Lakshmi Pujanaच्या दिसा MPDचेर एक ship येता आणि तातून एक casino boat गोंयान हाडली वता. Nobody knows what is the idea behind bringing this boat, but it has come. It has birthed at MPT. Casino Badal gaming policy to be intended has already come into the picture through media, which you all are also aware. Do you think Goa is heading towards becoming a Las Vegas? And if it is yes, what is Aam Aadmi Party doing about it? See, during this 2017 assembly election also, one of the main point or the issue was against casinos. आम्ही कझिनोचे आमचे मॅनिफेस्टोन बरयल्ले आसा आणि कझिनोवाले आमच्याकडे सेटिंग करपाकूय आयल्ले, पण आमी ते सेटिंग करून केन्ना घेतले ना, कित्याक आमची पार्टी ते सेटिंगा करपाक ना. वी आर ऑलवेज प्रूव्ड दॅट वी आर नॉन करप्ट पार्टी. सो आमकां तसले करून सेटिंग करपाचें नासले. आणि जर वी हॅड सक्सिडीड इन फॉर्मिंग अ गव्हर्नमेंट इन गोवा, तर आमचे जावं इवन 4 आमदार सुद्धा आयले न्हू, दॅट वूड हॅव मेड अ बिग डिफरन्स विथ forming a legislation and forming the policy. पण ते घडले ना. Anyhow, we are hoping for the next time it will happen. पण तुवें म्हणलें की लक्ष्मी पुजना दिसा एक ही बोट MPT आयली म्हणून. लक्ष्मी पुजनासात लक्ष्मी तांचे कडेन येता. जे लक्ष्मी पळय सोदता ते सारखे अरेंजमेंट अशें करता. And for your information, this boat which has come is going to replace one casino which has become old. That will be removed and it will be replaced. But the thing is that the earlier casino which is being removed has 2 decks, now this has 3 decks. So, संख्या वाढत आसा, नाल्यार कॅपॅसिटी वाढत आसा, पण दाखोवपाचें काम चल्लां की आमचेकडे 400 वयर लोक येनात, पेट्रन्स येता पळय ते 400 वयर येनात, कित्याक 400 वयर आयले जाल्यार ती लायसन्सिंग फी वाडटा. सो लायसन्सिंग फी वाडोवंक फावना, कंट्रोल कोणाचो ना, इन्स्पेक्शन कोणाचें ना. अमनी पेट्रन्स येता, हाजो कोण चॅक करता? खेळपाक भितर सरले कितले लोक, भायर सरले कितले लोक, हाजो कोणाचो गव्हर्नमेंटाचो कितें? पण हो विषय जो आसा की कितले लोक येता आणि कितले लोक येना, it is a secondary thing. But with regard to casinos itself, when there have been protests that there should not be casinos. Yeah, that is there. And this is applying which Manohar Parrikar himself got elected previously. Yes. So how does Aam Aadmi Party now take on when a policy is already a draft is already ready? And probably it could be tabled in the next assembly session to get it passed also. I think this question... What role will Aam Aadmi Party play now? I think this question should first be asked to Congress people because they are the opposition. Congress हाजेर कांयच उलयना. आतां मातसो गिरीश आवाज काडपाक लागला हे कासिनोच्या विरोधान. आमी वी कॅन टॉक, वी कॅन प्रोटेस्ट, बट प्रोटेस्ट करून कितें जालां तुमकां खबर आसा? Will then lead the people's uprising in this yes, case definitely. this time? Yes, definitely. Which we are not seeing as of now. No, again, no. that is a question that I'm again asking you because Aam Aadmi Party came into existence because people's uprising. Yeah. So will we see another uprising from AAP in Goa? Definitely, definitely. And on the same, when you say people's uprising, very sensitive issue, but it has got a political angle also, and that is the health of the CM, and which has a background very recently with the ho-ho as Aam Aadmi Party said, the hop on and hop off of the MLAs, elected MLAs from one party to another party. What is the solution for this? As far as Chief Minister's health was concerned, from the beginning, Aam Aadmi Party सदांच म्हणला की we wish him good health, तो बरो जावचो. आणि भाजपा पार्टीन जावं ताच्या अलायन्स पार्टनर जे आसा त्यांच्यानी फायदो घेवपाक, सरकाराक नांव करपाक, ताच्या हेल्थाचो मिसयूज करचो न्हू आणि ताचो सिंपथी मोडूय कन्वर्ट करपाक ट्राय करचो न्हू. पण इट इज सॅडली हॅपनिंग. आणि अख्खे आता जग पळयता की ताका हाडून बसयता, फोटो काडटा, म्हणजे ही कोण आपली फकाडां करून घेतात
काय आपले सादोवपाक ही नाटकां करतात हे फक्त So, do you think that CM Manohar Parrikar should resign? No, we have clearly asked not only he has to resign because see, three ministers are already sick. Two ministers and he himself, they are sick. They have been removed also from the ministry post. So yeah, tatun thode amdaru yaning barena. So this government would know, this whole assembly itself is sick. So we have recently demanded and completely straightforward asked that Baba, yeah, anga president rule लागची. आमकां परतो प्रश्न विचारलो कोणे तरी की केअरटेकर गव्हर्नमेंट असल्यार कितें म्हणजे डिझॉल्व करून केअरटेकर गव्हर्नमेंट केअरटेकर आसप सुद्धा हे पाडूच घालतले वाटूच लायतले सो कांयच आसूंक फावना ऑल दीस 40 पीपल हॅव टू गो होम अँड हांगा प्रेसिडेंट रूल लागपाक जाय ती शक्यता कितली आसा ती खबर ना बिकॉज काँग्रेस हॅज बीन पिटिशनिंग द गव्हर्नर विथ रिगार्ड टू दिस पण ह्याच वेळार 2 आमदारांनी रिजायन केले आनी भाजपान गेले आनी other bypolls is expected. One of your candidates who was there in, last year during the elections is now with an independent, hopeful independent candidate from Mandri constituency. Is AAP going to be contesting these elections? Yes, we are definitely contesting both places. पण एक दोन गोष्टी तू आता रिफर केले त्यांना हांवें एक व्हिडिओ केल्लो ऑडियो एक्चुअली तो ऑडियो जर मागीर एक विज्युअल केली कित्याक इट हॅज टू बी व्हिडिओ केल्यारूच फॉर्मेटान तो फेसबुकार बी घालपाक मेळटा सोशल मिडियान वचलो सो इट वॉज सेंट अँड इट वॉज भयंकर व्हायरल जाला तो तातूंत हांवें सोपटेक आनी आमचो सुभाष शिरोडकराक क्वेश्चन केल्ले आनी इतलें विचारलां की सिंगम पिक्चर तुमी दाखयल्लें पुलीस अधिकाऱ्यांक सांगलेलें की ह्या सिंगमा भशेन जाय म्हणून हांवें तांकां प्रश्न केला की ह्या 2 आमदारांक बाकीचे उरलेल्याकूय की तुम्ही तुमच्या घरच्यांच्या दोळ्यान दोळा घालून सांगात की आम्ही करप्शन करना आणि आम्ही गोंयची वाट लायना म्हणून तुम्ही आयच्या ह्या सगळ्या परिस्थितीक तुम्ही जबाबदार आसा म्हणून आणि दॅट व्हिडिओ वॉज व्हायरल आणि 1-2 पेपरांनी बातमी सुद्धा तेजेर केल्ली की व्हिडिओ तो व्हायरल जाला म्हणून तेजे पयलीं हांवें आनी एक फॉर्मेलिनाचेर व्हिडिओ केल्लो इट गोज इन एज पर्सनल पूण आम आदमी पार्टीचोच एक हांव ऑफिस बेरर म्हणून लोक पळयता सो इट गोज एज आम आदमी पार्टी ऑल्सो फॉर्मेलिनाचेरूय हांवें लोकांक क्वेश्चन केल्ले की तुम्ही असे पैसे घेऊनच जेन्ना हे करतले वोट घालतले आणि त्याच मनशांक ह्या असल्या जी कृत्यां करतात वायट कृत्यां करतात तांकांच निवडून हाडटले जाल्यार फाल्यां जेन्ना तुमची भुरगीं हे नुस्तें हातूंत आसतली तुजी बायल हातूंत आसतली तिका पळोवन तूं ते तळमळून तुका विचारतले आपल्याक हे कितें जालां काय तेन्ना तूं कितें उत्तर दितलो हो लोकांक प्रश्न घाला हे प्रश्नांक लोक आन्सर दिवंक शकचे ना लोक आन्सर दिवंक शकचे ना तो एक तुम्ही म्हणटा तशें पण ऍट द सेम टायम हाव सर्टन इज आम आदमी पार्टी तुम्ही म्हटल्या भशेन आमचे 2 किंवा 4 आमदार सुद्धा जर आयिल्ले असेंब्लीन जाल्यार दे वूड हॅव बीन डिफरन्स विल दीस बायपोल्स बी an entry for you all to get into the assembly? No, I cannot say that. But definitely full-fledged jenna assembly khatir election जातले तेन्ना you will see what is the result. So when you say when you are uncertain, do you think Aam Aadmi Party should not contest the bypolls and therefore support somebody who is better, who will be more better in representing the people's support? What? Which party? When Congress and BJP are hand in hand, 40 आमदार एकामेकाक मेळून आसा आपली फक्त कामां सादोवपाक चल्ला सगळे अशें आयकूं येता की CLP जेन्ना मिटींग आसता तेन्ना सुद्धा एक जर पॉयंट डिस्कस जावना आसतना एका आमदारान इंडिव्हिज्युअली जर तो डिस्कस केलो जाल्यार ते बाकीचे आमदार म्हणटा तुवें कित्याक केलो हो तो आनी तो आमदार तो डिस्कस कित्याक करना CLPन की द टायम इट इज डिस्कस्ड इन CLP इट इज इन्फॉर्म टू द कन्सर्न मिनिस्टर बाबा तुजेर हो प्रश्न येता तूं तयार राव म्हणून सो ऑल दीस सेटिंग तांची चालू आसा सो तूं कोणाक सपोर्ट करतलो हांगा नोटा म्हाका दिसता चड मतां घेतली एक टायम सो एट द एंड ऑफ it is certain that Aam Aadmi Party would be contesting the bypolls in both the constituencies. Yes. And on that note, I thank you for joining us on this show today. Thank you, Pradeep Bab. And we hope that, as you said, the people's movement in Goa, the uprising will take place, and Aam Aadmi Party leads that movement as you claim to. We hope that happens. And you viewers, thank you for joining us on DBTV in your own show Goenkaratso Awaz, and for more news and more interviews, keep watching DBTV.